पायान ह्या गांवांत आयज एक मोठो संकट येयल्लो आसा। 25 सप्टेंबर ह्या दिसाचे नोटिफिकेशनाचेर टीसीपीन अंडर टीसीपी एक्ट 39A अमेंडमेंट हाचे अंडर पायांचो जो दोंगर आसा तो झोन चेंजाक घातलेलो आसा। जो दोंगर ज्या इतली वर्सां इतली झाडां पेडां जनावरां आनी त्या दोंगरा सकला जे इतले लोक रावता तेंचेर आयज एक संकट येयल्लो आसा। तेंचो आयज गांव काबार जावपाचो हेजेर आहा। जो आतां 2-3 दीस जाले गांवचे यूथ फुडें सरलेले आसा। ह्या 39A कन्वर्जनाचेर निश्चित मारपाक आनी तेंच्यांनी आपणाचे डोर टू डोर अवेअरनेस ऑलरेडी चालू केल्ले आसा। तशेंच इतले असेंब्ली आमी पळयल्या। आमचो जो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर एवरी टायम हे 39A झोन चेंजाचेर उलयता आनी झगडटा आपणाचे गांव राखपा खातीर, आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गांव राखपा खातीर। तरी पूण हो गव्हर्नमेंट कांयच आयकून घेयना। सो मागता पायांतले लोकांकडे फाल्यां आयतार 12 तारखेक 9 सात्री देवळा कडेन एक प्रोटेस्ट धरलेले आसा। पांयकारां कडेन न्हू पूण आख्खे जे सांत आंद्रेचे लोकांकडे मागता, तशेंच गोंयकारां कडेन मागता, तशेंच गोंयांत जे सगळे लोक आमचे स्वयं राखपा खातीर वावुरता तेंचे कडेन मागता तुमी हे मिटिंगेक घेवचे। कित्याक हो एकूच गांव न्हू जो झोन चेंजाक घातलेलो आसा, अशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर आख्खे गोंयभर अंडर 39A झोन चेंजाक घातलेले आसा, कन्वर्जन करपाचे आसा। आनी जेन्ना हे कन्वर्जन जातले तेन्ना हे जे झाडां पेडां जनावरां आहा तेंचे जाग्यार बिल्डिंगां येतली, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतले। तेन्ना आमचे गांवचे लोक कितें करतले? आयजूच आमकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम आसा, रस्त्याक प्रॉब्लेम आसा, लायटीक प्रॉब्लेम आसा। सो हे चिंतून तुमी हे मिटिंगेक येवचे। देव बरें करूं।